वांयगणकार तसेच मयाचे ग्रामस्थ गावकार आणि तसेच तेव्हा आयज देवी पंचमाये महामाये ज्या थळांचे आयज नेवेचो रचयलो आणि परंपरेनुसार हे नारायण देवाचे मळयेन विश्वंभर हेच्या शेतान देवी तेका देवा शावान सोड तेन्ना देवी हे सातेर मायेचे तुझे एक मत एक तीस कर हे घडकी हे तिथी अष्टमीची तिथी नवरात्रीची तेन्ना देवी हे घडके ह्या नारायण देवाचे मळयेन तूं सामील राव तशेंच केळबाय माये तूं मायेचे तुझे एक मत एक तीस करून देवी तुय बी हे घडके हे नारायण देवाचे मळयेन सामील रावन आयज रवाना भुतनाथ तसेच मायापुरीच्या पंचायतन देवस्थान आयज देवा न्यायाचो बेद रचयलो आयज मोठो आयज शेतकरी वर्गाक आयज सगळे धान पिकोवन लाड जाल्ले आसा तेन्ना सातू माया हाडल्या खेतोबाक तशेंच विजयराई चतुर्थीचे सुकृत आयज शांतादुर्गा जे ग्रामस्थ देवीचे ह्या स्थळार उपस्थित आसा आयज वांयगणकार उपस्थित आसा आनी जे शेतकरी वर्ग भावीक आयज न्यायाचो मुहूर्त करपाक येयले आहा तेन्ना देवी परंपरेनुसार सगळे जमोन हांगासर जे हे रचयला तेन्ना देवी समस्त पंचायत शब्द एक कर आणि आयज विश्वंभर ह्या शेतान हो कसयता ही नारायण देवाची मळी तेका तेणी देवा आयज काबार कश्ट करून आयज हे आमकां आयज मुहूर्ताक हे दिल्लें आसा दान तेन्ना तेणी तेका शेवान सोडून बरें भरघोस ती घाट तशेंच मयापुरेन विजयपुरेन तशेंच आयज वांयगणेच्या दृश्टीन आयज जे जे पीक जालें आहा पावस जाल्यार ते धड करून देवा तांकां भरघोस पीक दिवन देवा आयज अन्नपूर्णाची आयज आगमन प्रत्येकाच्या घरान वचूंक जाय आनी आयज अन्नपूर्ण आमच्या पीक देवी प्रसन्न जावपाक जाय तेन्ना देवी आयज सातेर म्हामाय केळबाय तशेंच शांतादुर्गा आनी सातूमाय हाडल्या खेतोबाक हांगा सामील जावन आयज सगळ्यांक कृपा दृश्टी दवर सगळ्यांचे कल्याण कर किर्ती कर कल्याण कर यश आनी बरें कर मयाचे नवे म्हणजे कितें तर ग्रामस्थ गांवकार शांतादुर्गा बिचोलचे येतात ते तशेंच वांयगणकार हे ग्रामस्थ गांवकार येतात आनी मयाचे अशें म्हणून मामाच्या देवळान कुमार शेट येतात आनी हे म्हणून नवे जाता नवे म्हणजे कितें तर आयजसून नवे कापणी जी आसा शेताची ती आयजसून चालू जाता आणि ह्या म्हाका सांग मये गांवचे जे नवे करता ताका कितल्या वर्सांची परंपरा आसा जवळ जवळ 40-50 वर्सांची परंपरा आहा म्हाज्या जाणा परी पण त्याच्या पयलीं आसले चालू अशेंच म्हणजे 100 वर्सां परत 100 वर्सां पयलीं म्हणजे हे त्या नव्या परंपरेन केन्ना खंड पडोंक ना 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 खंड पडोंक ना नव्याक तरी पडोंक ना पण अंदू म्हाका एक सांग पळय टायमार जाला काय मातशें लेट ना तसो टायम बरोबर आहा पूण पिकपाक मातशें शेत लेट जाल्या कारणान मातशे 15 दीस लेट जाले अशी नवरात्राचे चडशे करतात खरीप हंगामात भात पिकले उपरांत चडशा गांवांनी नवे करतात आणि नवे केल्या उपरांतूच भात कापणीक हात घालतात दरेका गावात त्या गावचे प्रथेप्रमाण नवे करतात दिवचल तालुक्यातल्या मये गावचे नवे बरेच फामाद आसात मयेसत वायंगिणी आणि दिवचल ह्या 3 गावांकडेन ह्या मयेच्या नव्याचो संबंध आसा
नवे करतात ते दिसा सकाळी वांयगिणेचे 4 चौगुले, दिवचलचे 4 चौगुले आणि मयेचे 4 चौगुले तसेच भाविक गावकर वाड्यावयल्या श्री महामाईच्या देवळा कडेन जमतात. ताचे उपरांत वाजयत गाजयत हे सगळे जाण नारायण देवीच्या मयेत वतात. थंय पिकिल्ल्या भाताची विधिवत पुजा करतात. शेतात विडो दवरून सामुहीक गाराणे घातले उपरांत कापिल्ली कणसां वाजयत गाजयत गांवकर वाड्यावयल्या श्री महामाया देवीच्या देवळा धाडटात. थंय ह्या कणसांची विधिवत पुजा करतात. ताचे उपरांत पयले कणीस श्री देवीच्या चरणां कडेन ओंपतात आणि उपरांत देवळा धाडिल्ली कणसां थंय जमिल्ल्या सगळ्या भाविकांक वाडटात. भावीक ही कणसां घेवन आपापल्या घरा कडेन वतात. घरा कडेन ह्या कणसांची विधिवत पुजा करतात आणि घरात ही कणसां म्हळ्यार नवे बांदतात. नवे जाल्या उपरांत आतां मयेचे शेतकारांक भात कापणी करपाक मेकळीक मेळ्ळ्या. मयेच्या ह्या नव्याक फाटल्या शेकड्यांनी वर्सां पासूनची परंपरा आसा. खरीप हंगाम सोंपलो की रोखडेच कांय दिसांनी वांयगण शेतां करपाची तयारी सुरू जातली. वांयगण शेतां करचे पयलीं बारस करूनच वांयगण शेताच्या कामाक हात घालतात. गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत.